posso quando quieta Deva tu anso scego Civi tu capito dita Papa Buddha katmya Wondon moi masasna 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 Deva tuam sousvar Tu so por sol poco quieta Deva tuam so adat Tuji modot mago quieta Deva tuam sousvar Tu so por sol poco quieta Deva tuam so adat Tuji modot mago quieta Papa Buddha katmya Wondon moi masasna Papa Buddha katmya Wondon moi masasna सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकां जेजू कृपा दिवं आनी माय मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन आयची मिसाची भेट आमी आयज भेटिता सगळ्या सोंपून गेल्ल्या ओतम्या पासत आयज सगळ्या सोंपून गेल्ल्या ओतम्या पासत मागता आसतना आमचें जोण एकल्याचें इंतेसांव आमी देवा मुखार दवरया बो करून आमच्याच घरचीं जीं कोण सोंपून गेल्लीं आसात तांचे पासत आमी ओळखता तांचे पासत तांकां सर्गीचें सूख फावो कर म्हूण कसलींय पातकां तांचीं उरल्यान जाल्यार वो पातकांची खास्त तांची उरलेली आसा जाल्यार ती बोगोस आनी तांकां सर्गीच्या राजान भितर घे म्हूण आमी खेरीत भाशेन देवा लागीं मागुया जॉय कुन्या हो भुरगो आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता ताचे पासत खेरीत भाशेन मागुया आमचीं क्रिस्माचीं भुरगीं आपली तयारी करतात तांचे पासत मागुया आयची मांडावळ करता PPC तर आमचे सगळे PPCच्या वांगड्या पासत आनी आदीं जी PPCची वांगडी जावन गेल्यात आनी सोंपून गेल्यात तांचे पासत मागुया आयज सायबिणीची भेट ह्या गोराब्यांनी जाता इग्रेजा पीटर बार्बोजा जिना अमलिना वाज दाबोली कायताना मारिया दोरादो आल्त दाबोली लुविना ब्रागांजा रेजिना मुंदी डेमियन फेर्नांडीस ह्या कुटुंबांचेर सायबीणमायचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया आयज बावार्थाची दिवटी पेटयता आल्तुचिकाली इजाबेल डायस आनी फामील दाबोली रेमेडियस फेर्नांडीस आनी फामील ह्या कुटुंबांचेर 400 वर्सांचे बावार्थाची दिवटी पेटूंक आनी तांचेर आशिर्वाद पडूंक मागुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं मोगाल भावा भयणीनो आयज आमी सगळ्या मेलोल्या बावार्थ्यांचो वो कोश्टोतोले पवित्र सोबेचो उगडास कोत्ता आनी ताचे पासत मागूंक हांगा एकठांय जाल्या आयच्या ह्या समारंभाचो विशय वचात म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हाना भावा भयणी सोवे बऱ्यो कोरणी आदारात मनीस ह्या संवसारांत आपली यात्रा कोत्ताना बऱ्यो कोरण्यो आदारून सासनीक जिवीत जोडूंक घेवंक वावुरता असलीं मनशां सोर्गीचे वाटेर आसात तर तांचे पासत मागतना आमी बरीं मनशां जावंक
बऱ्यो कोरण्यो ल्हानांतल्या ल्हाना भावा भयणी सोवे आदारूंक सासणीक जिवीत बोगूंक वावरूंक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांतल्यान बापाची कृपा मागुया. आनी हे पवित्र मिसाचे भेटीन आमी वांटो घेता आसतना सगल्यो आमच्यो चुकी ओळखून घेवया आनी म्हणुया, हांव पातकी सुर्गदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव चारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें सारकी पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्य सदांच सांगपार मारी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया प्रार्थुया. उमोर देवा आमच्या बापा, दयेन आमची मागणी आयक. मेल्ल्यांतलो जिवन जाल्ल्या तुज्या पुताचेर आमकां आसा त्या भावार्थाक आयच्या दिसा तूं नव्यान बळ दिताय. तशेंच आमच्या मेल्ल्या भावा भयणीक आनी आमकांय तूं पुनर्जीवन करतलोय म्हूण आमकां आसा तो भरवसो अदीक थीर कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. आमेन. जाणवायेच्या पुस्तका वेलें वाचप. आपलो काळ बोचे आदीं पर्यान सुगुणी मनीस मरत तर ताका विसो मेळटलो. खूब वर्सां जियेलो म्हूण मनशाक अदीक मान मेळना. लांब आग वर्सांनी मेजिनात. जाणवाय हीच मनशाचे धवे केंस. निर्मळ जिवीत हेंच म्हातारी पिराय. तो देवाक मानोंक वावुरलो आनी देखून देवान ताचो मोग केलो. पातक्या मोदें जियेता आसतना ताका वयर उबारून व्हेलो. खोटेपणान ताची जाणवाय खोट्यांनी जावं वो गाटकेपणान ताचो आत्मो खोट्या मार्गार पावयना जावं ताका वयर उबारून व्हेलो. कित्याक खोटेपणाची बोलवणी बरें तें लिपोवन दवरता. कोर वणवण्यो नेणटें काडीज कुसयतात. थोड्याच काळान सोपून नायक पावून ताका लांब आंक मेळ्ळें. ताचो आत्मो सर्वेस्पराक मानवलो. देखून ताचे भोंवती वस्तल्या खोटेपणांतलो ताका रोखडोच व्हेलो. लोकान हें पळयलें पूण तांकां कांय समजलें ना. तीं समजूंक पर्यान कबूल नासलीं की देवाची कृपा आनी काकलूत ताणें विचून काडलोल्यांक दवरलोले आसात आनी तो आपल्या भक्तांची राखण करता. देवाचें उतरें. देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब तुजेर विस्वास ठेवता ती कधीच फटोवची नात. सगलीं बारबोर म्हणुया. तुजेर विस्वास ठेवतात ती कधीच फटोवची नात. तुजी काकलूत विसरूं नाका सर्वेस्परा. तुजो पुर्विल्ले काळाचो मोग मनान दवर. तुज्या बळेपणा खातीर सर्वेस्परा माये मोगान म्हजो उगडास कर. जबाब तुजेर विस्वास ठेवता ती कधीच फटोवची नात. म्हजे काळजाचे हुस्के हळू कर. म्हज्या तोळमोळ्यांतलो म्हाका निवार. म्हज्या आट्या विटांचेर दिश्ट घाल
म्हजे कोश पळे आनी सगळे म्हजीं पातकां बोगोस. जबाब, तुजेर विस्वास देवता ती कदींच फटोवची नात. म्हजो जीव सांबाळ, तांच्यो चोपक्यांतलो म्हाका निवार. तुका शेरोना येता. म्हजो विस्वास निडफोड जावंक दिवं नाका. नेण्टुवाय आनी प्रमाणीकपण म्हाका सांबाळूं, कित्याक हांव सोरेस्पोर तुजेरूच पातयेवन आसा. जबाब, तुजेर विस्वास देवता ती कदींच फटोवची नात. बेगीन पावलून रोमकारांक बरयलेलें चिटी वेले वाचप. बाबा भयण्यांनो, देवाचो आत्मो चलयता तितलीं देवाची भुरगीं. तुमकां आनीक एक पावट भिरांतेंतली भरता तसलो गुलामपणाचो आत्मो तुमी घेवंक ना. तुमी घेतला तो तुमकां देवाची आपणायलोली भुरगीं करता तो आत्मो. तो आमकां आबा म्हणजे बापा असो उलो मारूंक तांक दिता. आनी अशें आमी देवाचीं भुरगीं म्हूण आत्मो आमच्या आत्म्या बरोबर आपुणूच गोवाय दिता. म्हणटोच आमी भुरगीं जाल्यार आमी दायजी जाता. होय, दायजी देवाची आनी दायजी भाव भयण क्रिस्ताची. ताचे बरोबर मैमीवंत जातोल्यो जाल्यार ताचे बरोबर आमी कोश्ट मात सोंसूंक जाय. ह्या कालाचे कोश्टां आनी आमकां उक्तो करचो आसा ते वैभवा भितर कसलीय सोर करूंक जायना अशें म्हाका दिसता. कित्याक देवाच्या भुरग्याचे प्रकासनेक आख्खी रोसना अंतरेकता. आपलो शेवट शांती पावूंक तिच्या नजो जालें ते रोसनेची खोशी न्हय, पूण देवानूच अशें केलां. तरी आसतना रोसनेक बरवसो आसा तो हो, देवाच्या भुरग्याच्या मैमीवंत स्वाधीनपणांत वांटो घेवचे पासत ती कुसडेपणाच्या बांदपासांतली सुटची आसा. आखी रोसनेच न्हय, पूण आत्म्याचे प्रार्थन फोलां घेतली आमी आमच्या कुडीची सुटकेची वाट पळोवन आमचेच भितर पिरगून आसाव. देवाचे उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. सोम्या जेजू क्रिस्ता, मेरेल्यांतलो मालगडो तूं, मोहीम आनी पदवी तुका सदांच सर्वदा. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्कू परमणी
सर्विस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, जेन्ना मनशाचो पूत सगळ्या आपल्या दुतांक घेवन वैभवान येतलो तेन्ना तो आपल्या वैभवाच्या शिवासणार बसतलो आनी ताचे मुखार सगळीं राष्ट्रां जमतलीं. आनी जसो गुंवळी शेळयांक आनी बोकड्यांक कुशीन कुशीन दवरता तसो तोय तांकां कुशीन कुशीन दवरतलो. शेळयांक आपले उजव्याक आनी बोकड्यांक आपल्या दाव्याक घालतलो. तेन्ना राजा आपल्या उजव्याक आसलेल्यांक म्हणटलो, म्हज्या बापाचो आशिर्वाद घेतलेल्यानो येयात. संवसार रचलेल्याक तुमचे खातीर तयार केल्लें राज तुमचें दायज करून घेयात. कित्याक हांव भुकेल्लो आनी तुमी म्हाका जेवण दिलें. हांव तानेल्लो आनी तुमी म्हाका पिवंक दिलें. हांव वाटसूर कसो आयिल्लो आनी तुमी म्हाका बिराड दिलें. हांव विंगडो आसलो आनी तुमी म्हाका न्हेसूंक दिलें. पिडेंत आसलो आनी तुमी म्हजी खबर मात घेतली. बणकोणीत आसलो आनी तुमी म्हाका भेट दिली. त्या वेळार बरीं मनशां असो ताका जबाब करतलीं, सायबा, केन्ना म्हूण आमी तुका भुकेल्लो पळयोवन जेवंक दिलें, तानेल्लो पळयोवन पिवंक दिलें. केन्ना म्हूण तुका रस्त्यार पळोवन आमगेर बिराड दिलें, विंगडो पळोवन तुका न्हेसूंक दिलें. आनी तूं पिडेंत वो बणकोणीत आसतना केन्ना तुका भेट दिवंक आयलें हांव. आनी राजा तांकां जाप दिवन म्हणटलो, खरेंच हांव तुमकां सांगतां, म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हान भावा भयणी मदल्या एकल्याक जें कितें तुमी केलें तें तुमी म्हाकाच केलें. मागीर आपल्या दाव्याक आसलेल्यांक तो म्हणटलो, शिराप पडलेल्यानो सैतानाक आनी ताच्या दुतांक तयार केल्ल्या सासणाच्या उज्यान म्हजी सरशिल्लीं कोड सरून वचात. कित्याक हांव भुकेल्लो आनी तुमी म्हाका जेवंक वाडलें ना. हांव तानेल्लो पूण तुमी म्हाका पिवंक दिलें ना. वाटसूर कसो आयिल्लो पूण तुमी म्हाका बिराड दिलें ना. पिडेंत आनी बणकोणींत पडलेलो पूण तुमी म्हजी खबर मात घेतली ना. त्या वेळार ही ताका जबाब करतलीं, सायबा, केन्ना म्हूण आमी तुका भुकेल्लो, तानेल्लो, वाटसूर वो विंगडो जाल्लो, पिडेंत वो बणकोणींत पडलेलो पळयोवन तुजी चाकरी करूंक ना. तेन्ना तो तांकां जाप दिवन म्हणटलो, खरेंच हांव तुमकां सांगतां, ह्या ल्हानांतल्या ल्हाना मदल्या एकल्याक जें कितें तुमी करूंक ना तें तुमी म्हाकाय बी करूंक ना. आनी सासणाची खास्त बगूंक आनी बरीं मनशां सासणाचें जिवीत बगूंक वेतलीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वाखाणी तुका क्रिस्ता. सगल्या मेलल्या आत्म्यांचो दीस हो आल्मांचो दीस अशें म्हणून कालच्या दिसाक भाव भयणीनो आमी जायतीं जाणां सिमितेरींत आयलीं. सिमितेरीन फोंड निवळ केले आनीक ते नेटयले वेगवेगळे भाशेन. हे आमचे फोंड आमी कालच्या दिसाक नेटयल्यात. आनीक आख्ख्या संवसाराक म्हणल्यार जाता ही पद्दत आयज क्रिस्तांवां करतात. आपल्या मेलेल्यांचे फोंड निवळ करतात, ते नेटयतात आनी सिमितेरीन वचून तांचे पासत मागतात. आनी पवित्र सभा आमकां खेरीत भाशेन हे आतां फुडले 8 दीस आसात ते इंडुलजन्स म्हूण फावो करता. इंडुलजन्स म्हणल्यार एक खेरीत कृपा अशें आमी म्हणूं येता. आमी जीं पातकां केल्यांत दर एका पातकाक आमकां खास्त फावो. दर एका पातकाक आमी पातकां केल्यांत तीं आमी कुमसाराच्या साक्रामेंतान वचून बोगसणें घेवं येता. आनी यादनीक आमकां देवाच्या नांवान हें बोगसणें दिता आमच्या पातकांचें, आमकां प्राचीत दिता आनीक आमकां एब्सोल्युशन दिता म्हणजे पातकांचें बोगसणें दिता. आमी कुमसाराक तावन भायर सरलीं आमच्या जिवितांत जें वायट आसा तें आख्खें वचूंक ना. आनी ह्या पासत जायते पावटी आमचें जिवीत ह्या संवसारांत जाता तें
खास्त फावो आसलेलें जाल्यार इंडुलजन्स म्हणटात तें खेरीत भाशेन जीं कोण मरून गेल्यात आनी घडये ह्या आपल्या जिवितांत ही भरपाई करूंक पावूंक ना, तांकां भरपाई करूंक मेळूंक ना, ती पुर्गतोरीन आसा अशें आमी सत मानता. आनी ह्या पुर्गतोरींतल्या आत्म्या पासत तांकां ही पातकाची खास्त जी आसा, जी निवळसाण व नितळसाण जावपाक जाय आमच्या आत्म्याची, तें जावचे पासत ती पुर्गतोरीन आसात तांच्या ही खास्त काडून उडोवंक, फारीकपण दिवंक. तर पवित्र सभा आमकां हें देणें दिता. जरी तर आमी ह्या 8 दिसांक सिमितेरीन वचून मागणें करता, एक आमच्या बापा एक सत मानता म्हणटा आनी ह्या मेल्ल्यां पासत मागता, जाल्यार हे इंडुलजन्स फावो जाता पुर्गतोरींतल्या आत्म्या. तर भाव भयणीनो, पातकाची खास्त आसा ती खास्त काडून उडोवपाक कित्याक गरज? आयज शुभ वर्तमानान आमी आयकलां निमणी जोडटी, दर एकल्याची आमची निमणी जोडटी जातली. आमी देवाच्या शिवासणा मुखार आसतल्या आनी देवाच्या शिवासणा मुखार आमी आसां तेन्ना दोनी आमचे मुखार आसा तो मनशां भाशेन वागना. जे भाशेन कितें आमी केल्लें आसा तेंच पळयता बाय मॅरिट्स. आमी संवसारी जजीस आसात तांकां पळयता, थोडी पावटी वो जायते पावटी ते मनशाळी भाशेन वावुरतात. जे कितें एविडन्स दिल्यात आनी जे कितें एविडन्स दिवंक ना ताचे प्रमाणे चलतात. थोडी पावटी कायदेय बदलतात वो कायदे मोडून उडयतात आपणाचे मनीस आसात तांकां साल्वार करपाक. आनीक मनशां मुखार हो जजमेंट सारको जायना. ह्या दिसांनी आमी आमच्या गोंयांतूय हें जाल्लें पळयता. जाल्यार देवा मुखार जें कितें तुवें केलां आनी जें तुवें करूंक ना तें सगळें सरळ बरयल्लें आसा. म्हणटच जें कितें बरें केलां त्यो आमच्यो बऱ्यो करण्यो आनी बऱ्यो करण्यो म्हणटात त्यो खेरीत भाशेन दुसऱ्यां सवें म्हणटात तें जावपाक शकता लोक जो आसा वो तुजे बराबर जे जियेतात वो तूं वळखता तांकां, वो थोडे पावटी तूं अडकना तसल्यांकूय तूं बरी करणी करता. ती दर एक बरी करणी तुजी बरयलेली आसा आनी एक दर एके बरे करणेक तुका ह्या तुज्या निमाण्या जोडटेच्या दिसाक तुका बऱ्याक पडटलें. हें आमकां आयच्या शुभ वर्तमान जेजून कळोवन दिता. आनी ज्यो वायट करण्यो आमच्यो आसात वो वायट करण्यो म्हणटा तेन्ना आमी 2 भाशेन पळयता. एक वाटेन आमी जें कितें वायट केलां दुसऱ्या वाटेन आमच्यो करण्यो वायट केल्यात त्यो, आनी दुसरें बरें करूंक आमकां सयेग आसलो आनी आमी तें बरें करूंक ना जाल्यारूय आमकां ही खास्त फावो जाता. तर भाव भयणीनो, आमी त्या सोदरे मुखार न्यायासना मुखार जेन्ना उबी रावतल्या तेन्ना आमचें जिवीत वो आमचें जिवीत सारकें आख्खो तेचें इवॅल्युएशन जाता तेन्ना तें कशे भाशेन जातलें तें आमी आतां कशे भाशेन जियेता ताचेर जायतें धरलेलें आसा. देखून जाणवायेचें पुस्तक आमकां सांगता आमी जायतीं वर्सां जियेलीं म्हूण तें व्हडलेंशें न्हय. कित्याक जुदेव सत मानताले की जे कोण चड वर्सां जियेतात ते देवाच्या आशिर्वादान भरलेले, ज्या कोणाचे लागीं चड गिरेस्तकाय आसा देवाच्या आशिर्वादान भरलेले, आनी जे कोण रोखडेच मरोन वेतात ते देवाचे आशिर्वाद नासलेले, वो जे गरीब आसात ते देवाचो आशिर्वाद नासतले अशें म्हणून जुदेव सत मानताले. पूण जाणवायेचें पुस्तक तांकां सरळ सांगून दिता लांब आवंक जाली म्हूण वो चड वर्सां जियेलो म्हूण तो देवाचो आशिर्वाद म्हूण समजुचो न्हू. पूण लांब आवंक म्हणल्यार वो देवाचो आशिर्वाद म्हणल्यार सुगुणी जिवीत. तर आमचें सुगुणी जिवीत जिवंक आमकां दिसाच्या दिसाक वो एक सयेग मेळटा. तर भाव भयणीनो, आमकां ही कृपा मागुया. आयच्या दिसाक भोव करून आमी आमच्या मेल्ल्या भावा भयणांचो उगडास करता तेन्ना बडी जायते पावटी आमकां दिसतलें म्हजो पाय, म्हजी माय, वो म्हजो शेपाय शेमाय, वो म्हजो इश्ट बरो मनीस आसलो, तेका आनी देव खास्त लावचो ना, कसलीच खास्त आसची ना, ताचे पासत आनी कित्याक मागूंक जाय? वो जायते पावटी दुसरो आनीक एक प्रश्न आसा. आमी कितलीं वर्सां जालीं आमचीं सोंपून गेल्यांत तांचे पासत मागता. दर नोव्हेंबराक येवन आमी सिमितेरीन तांचे पासत मागता. ती स्वर्गार गेलीं वो ना गेलीं म्हण आमकां कशें कळटलें?
कोण सांगतलो आमकां ती स्वर्गार गेल्या म्हूण? आनी ती स्वर्गार गेल्या जाल्यार आमी ही मागणी कोत्ता ती वेस्ट जावंक ना, वेस्ट जातली. भाव भयणीनो, पवित्र सभा आमकां कितें भाशेन शिकयता, जी मागणी आमी आतां भोव करून चडशीं जाणां आमी ह्या नोव्हेंबराच्या म्हयन्यान चड मागता. हरशीं आमी मागता म्हयन्याची मिसां, वर्सांची मिसां, आनीक दुसरी ओतम्याची मिसां, मेल्ल्यां खातीर मिसां आमी भेटयता. वो आमी कसल्योय बऱ्यो करण्यो करता तांच्या नांवान तांकां स्वर्गार पावोवपाक. ती स्वर्गार गेलीं जाल्यार हो बँक बॅलन्स उरता तुजो, ते पिड्यार जायना. तो तुजे पासत वापरतलो, आतां न्हू, जिवो आसतना न्हू, मेल्या उपरांतूच ते आमकां उपकारता, जिवी आसतना उपकारना. पूण हें इंडुलजन्स जें आसा, जें आमकां फावो केल्लें आसा, तें वेस्ट जायना. ह्या पासत दर एक मागणें जें मेल्ल्या खातीर तूं करता तें वेस्ट जायना. देखून आमी ती वर्साच्या वर्साक सिमितेर निवळ करपाक, ती बरी भाशेन नेटोवपाक आनी थंय वचून मीस करपाक हो सयेक घेता. हाचो अर्थ हो न्हू की फकत ह्या नोव्हेंबराच्या ह्या पयल्या 8 दिसांकूच आमकां इंडुलजन्स मेळटलें. उरलेल्याय दिसांनी आमी सिमितेरीन वचून मागणें करता तेन्ना हेंच फावो जाता. जाल्यार भाव भयणीनो, आमी आमच्या मेल्ल्यांचो मोग करुया. मेल्ल्यांचो मोग करुया म्हणल्यार तांचे पुतळे बांदपाक गरज ना. मेल्ल्यांचो मोग करपाक जाय म्हणल्यार तांच्या नांवान आमी कोणाक वायट करपाची गरज ना, व तांच्या नांवान आमी व्हडलीं व्हडलीं फेस्तां करपाक गरज ना. लोकांक दाखोवपाक आमी कितेंच करपाची गरज ना, ताका अर्थ ना. पूण जें मागणें तूं सिमितेरीन वचून करता, व ह्या दिसांनी इगोर्जीन येवन कपेलान वचून जेन्ना तूं मेल्ल्यांचो उगडास करून मागता तेन्ना हें इंडुलजन्स फावो जाता. तर भाव भयणीनो, ही कृपा आयज आमकां मागुया. आमी तें बरे भाशेन समजून घेवंक आनी मेल्ल्या पासत मागूंक, आनी मेल्ल्या पासत केल्ले आमचे मागणे आमकां सगल्यांक स्वर्गार वचपाची एक जायत्यो वाटो आसात, तातूंतली एक वाट ती आमकां जावं म्हूण मागुया. सगळीं उबी रावया. आमची थोडीशी मागणी आतां आमी विस्वासान भावार्थान देवा मुखार दवरुया. निर्मोल जिवीत हीच म्हातारी पिराय. आमच्या धोर्मीक फुडाऱ्यांनी सुगुणी मनीस जावन आनी निर्मोल जिवीत जिवन सासनीक जिवीत जोडून घेवंक आपले पोरजेक आदार दिवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. दयाल बापा, बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. म्हणटोच आमचे भितरल्या जोण एकल्यान आपणाचो हिशोब देवाक दिवचो पडटलो. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या दर एक पावल पोरजेच्या बरेपणा पासत मारूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. म्हज्या बापाचो आशिर्वाद घेतले न्हू येयात. संवसार रचलोल्यांक तुमचे खातीर तयार केल्लें राज तुमचें दायज करून घेयात. आमी यात्रेकारां ही संवसारी यात्रा करतना सोम्याच्या पावलांनी चलून बऱ्यो कोरण्यो आदारून सर्गीचे यात्रेची आमी तयारी करूंक आमकां सगल्यांक बापाची कृपा मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. जावं जिवी जावं मेलोली आमी सगलीं सोम्याची पुर्गोतोरींत आसलोल्या पासत मागुया. देवान ताची काकलूत करून तांकां सर्गीचो वैभव फावो केल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. पाप साहेबाच्या इंतेसावा पासत मागुया.
नोव्हेंबराच्या म्हयन्यान पाप साहेबाच्या इंतेसांव देवा आदीन जाल्लेल्या भुरग्यांच्या आवय बापाय खातीर जीं आवय बापूय आपल्या पुता व धुवेच्या मरणाक लागून विलापतात तांकां आपल्या समुदायांत आलाशिरो मेळूंक आनी बुजवणेच्या आत्म्या वरवीं तांच्या काळजान शांती फावो जावंक आमी मागुया. तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कोर. हेर सगळी आमची मागणी लसो वेळोगीच रावन देवा मुखार दवरुया. मोगडा बापा, मेलोल्या बावार्थ्यांची काकूत कोर आनी आमकां जिव्यांक सासणाचें सूख जोडूंक बऱ्यो कोरन्यो आदारूंक तुजी कृपा फावो कोर. ही आमची मागणी तूं आयकून घे. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. गायन घेऊया C7 पेज नंबर 31 C7. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पयस पयसच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. बो कोनवाड्या बापा, आमचे पासत जेजू कुर्सार मेलो आनी पुनर्जीवन जालो. हें आपलें ओगणीत मोगाचें समर्पण तो आतां हे वेदीचेर नव्यान करता. तातूंत आमी ताका भक्तीन एकवट्टाव आनी आमच्या मेल्ल्या बाबा भयणीक ताच्या वैभवांत दयेन घे म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत आयक बारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशांनी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताईं जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तोच संवसाराचें तारण, मनशाकुळाचें जिवीत, मेल्ल्यांचें पुनर्जीवनपण, ताचे उद्देशी देवदूत तुका परनीपाट करतात आनी तुजे मुखार सासणाच्या सासणाक संतोसतात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Sorbesporaci navi, yeta taka soy, utsorgi tuka soy soy. तिसरें महाप्रार्थना आयज आमी घेता. बापा, खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखाणटा, कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या तुज्या पुता वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तीन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदेंती तावन अस्तमते पर्यान तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक खाशापोर जातूं जमयत आसाय. देखून बापा, खालतीपणी आमी हे मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यांत ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची
कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाडून आमी हो संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो ती राती. ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटभर गुटुया. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन पोना वरवीं तुवें आमकां सोडून सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, आमचे सोडवणे पासत तुज्या पुतान सोंसलेल्या कोश्टा मरणाचो, ताच्या आनंदभरीत पुनर्जीवनपणाचो आनी स्वर्गार चडण्याचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बोलीन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागत जोडल्या, तीच बोली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रोगतान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर. जेजू सवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलोलें सासणीक दान तो आमकां करूं. आनी अशें देवाचे माये भो भाग्योंत आंकवार मारयेच्या, तुज्या भाग्योंत धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रोग साक्षांच्या आनी समेस्त भक्तांच्या सांगता तुवें विचून काडलेल्यांच्या दायजान आमकां वांटो मेळूं. तांचे विणवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विस्वास दवरता. बापा, हे बोलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागत मेळ्ळी, तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या चाकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापाच्या आनी फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता, सिम्यांव आमच्या आदारी बिस्पाक आनी पवित्र सुबेच्या समेस्त गवळ्यां आनी धर्म म्हणयाऱ्यां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे सांगाती. ह्या संवसारान वाटसुरे तुजे पवित्र सोबेक भावार्थान आनी प्रिती मोगान थीर कर. तुजी उजीर तुवें एकठांय केलोल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दोयेन आयकून घे. कोनवाळ्या बापा, संवसारान शिपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या बाबा भयणीक आनी तुजे इश्टागतीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक मैपासान तुज्या राजान घे. इल्लोसो वेळ ओगीच रावन तुज्या सगळ्या सोपून गेल्ल्या घरच्यांक, वळखीच्यांक आनी कोण मागूंक कोण नासलेल्यांचोय उगडास कर. तुवें आमी तुजी महिमा बघून सासणांक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां भरवसो आसा. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उद्देशी सगल्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सरपदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन. जावं जिवीं जावं मेलोलीं आमी सगळीं सोमयाचीं, तर सगळ्या आमच्या मेल्ल्या भावा भयणांच्या नांवान आनी आमचेय वतीन देवाक आमी सगळीं जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान उलो मारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं.
आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटी पोगी आनी महिमा तुजी आसना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिवे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिवे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिवे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा. ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें. मोगाळा जेजू मोगाळा तूं जेजू भोव पवित संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. Por म्हाका चोरयता आज म्हाका उणें नासना. परमेश्वर म्हाका चोरयता आज म्हाका उणें नासना. पांचवी चार तुजी चोर मोना तुवें म्हाका विसोतून दिताय. तोडून सोरी पावयताय. तोडून सोरी पावयताय. परमेश्वर म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें नासना. परमेश्वर म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें नासना. तुवें म्हज्या आत्म्याक जीव भरताय. मान राखून तुज्या नांवाचो
सर्वेस्परा आमच्या दयाळ बापा, जेजूच्या मरणा आनी पुनर्जीवनपणाचो संस्कार आमी आतां समरमला. ताचे वरवीं आमच्या मेल्ल्या भावा भयणीक सासणाचो उजवाड आनी शांती भोगूंक तुज्या गोपान घे म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. दुसरें मीस सिमितेरीन जातलें 7:15 वाजता आनीक 8:15 वाजता तिसरें मीस इगोर्जेन जातलें. जशें सांगलां, आयच्या दिसाक तिनूय मिसांनी जरी तर कोण वांटो घेता आख्ख्या मिसान, जाल्यार तिनूय पावटी तुमी कुमन्यांव घेवं येता. आनीक सगळ्या आमच्या मेल्ल्या पासत आमी आमचे मागणे आयज उबारता तेन्ना सिमितेरीन आमी जेन्ना भेट दिता, भोव करून हे 8 दीस आयज जावन 8 तारखेर पासून 9 तारखेर पासून जी आमी सिमितेरीन भेट दिता आनी मेल्ल्या पासत सिमितेरीन येवन मागता, वो इगोर्जीन वो कपेलान रावन आमी ह्या मेल्ल्या पासत मागता तेन्ना आमकां हें प्लेनार इंडुलजन्स फावो जाता पुर्गतोरींतल्या आत्म्यांक. तर हो सयेक आमी घेवया आनी सगळ्या आमच्या मेल्ल्या पासत मागुया. सिमितेरीक भाशेन ह्या 8 दिसांनी भेट दिवया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात, जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. गायन घेऊया V12 पेज नंबर 258 पयलो आनी तिसरो श्लोक. Kiss